आसा रोवणी. आतां भुरग्यांनो म्हाका सांगात, हे दीस पावसाचे न्हय, खूब पावस पडटा आनी ह्या दिसांनीच कोण शेतान काम करता? बरोबर, शेतकार पावसाची वाट पळयता आनी जसो पावस सुरू जावपाचो दिसलो काय तो शेतांतलीं कामां सुरू करता. आतां आमच्या पाठांतलो शेतकार ताणें खूब पयलीं गेल्या सप्तकांतूच काम सुरू केलां. आतां पळोवया आयज तो कितें करता. तर शाणू हो शेतकार, ताची बायल शांतू आयज दोगांय जाणां सदचे परस बेगीन उठिल्लीं. म्हणल्यार शाणू आनी शांतूय फांतोडेर उठिल्ले. मिर्ग लागत सावन तो शेतांत कश्ट करतालो. मिर्ग म्हटल्यार जुनाच्या पयल्या आठवड्या साकून तो काम करतालो. आनी ह्या सप्तकांत म्हणजे ह्या आठवड्यांत नाटन चलताली. म्हणजे जे नाका आशिल्लीं जी झाडां जाल्लीं आसात, जो कोयर आसा तो काडून उडोवपाचें काम चलतालें. 1-2 दिसान नाटून जातलें. आनी आयज उरिल्ली पुराय जमीन तयार करूंक जाय, कित्याक आतां रोवणी करूंक जाय म्हूण दोगांय जाणां शाणू आनी शांतू बेगोबेग आपापल्या वावराक लागलीं. ही पळय जमीन कशी घट्ट आसा, सुकी आसा. शाणून बैलांक खावड घाली. मागीर आपणें च्या आनी भाकरी खाली. मागीर जूव घेतलें आनी तो गोठ्यांत गेलो. पावस शेणतालो म्हूण कांबळूय घेतली. हो पळयात सोमो, शाणूचो पाडो म्हटल्यार बैल. बुधो हो दुसरो बैल. तर गोठ्यान वचून शाणून बुध्याक आनी सोम्याक सांगडायलें, म्हणल्यार अशें एकठांय बांदले आनी तांकां सांगलें, तुमी शेताचे वटेन वचा, म्हटल्यार शेताचे दिकेन तांकां आमुडलें. जमीन तयार करप म्हटल्यार कितें करपाक जाय? तर पयलीं मातशी सुकी दिसता पळय जमीन, ती नांगरतात. मागीर पावस पडूंक लागलो काय तो चिखल जाता आनी मागीर तो परतून एकदां ताजे वयल्यान गुठो भोंवडायतात. पळयात, हाका म्हणटा गुठो. मागीर परत गुठो भोंवडप म्हणजे ती माती जी आसता बरी मोव करून घेवप. पळयात कशी नांगरतात, गुठो भोंवडायतात म्हटल्यार जमीन तयार करतात. हांगा पळयात, आतां रोवणी करचे पयलीं ती भाताची रोपांय तयार करून घेतात. शाणूचें कुटूंब तशें ल्हान. कुटूंब म्हटल्यार ताची फामील. कुटुंबान फक्त 4 जाणां आसात. शाणू, शांतू, ताची धूव, ताचो पूत, ही 4 जाणां आसात. व्हडली धूव आनी धाकलो पूत. शाणू 4थी मेरेनूच शिकला. ताची व्हडली धूव जी आसा ती 10वेंत आसा आनी पूत जो आसा तो 7वी शिकता. शाणू कमी शिकिल्ल्यान ताका मात दिसता की आपल्या भुरग्यांनी खूब शिकचें. ताका तर दिसता पुतान शेतकी कॉलेजींत वचचें अशी ताची इत्सा आसा. आनी भुरग्यांक खूब शिकोवपाक तोय बी शेतान खूब कश्ट करता. अंदू शाणून बरेंच कश्ट केल्ले आनी शेतांत चिखलूय बरो जाल्लो आनी शेत बरें जावचें, भात बरें पिकचें म्हूण ताणें शेतांत गोबर घाल्लो, शेण सावळ घाल्ली. मागीर एकठांय करून दवरिल्लें शेण घाल्लें आनी मेरो ज्यो आसात पळय त्योय बी मना पासून लावन घेतिल्ल्यो. खूब पिकचें अशें ताका दिसतालें. आनी आडींतले सगळे शेतकार म्हणजे ताच्या वांगडचे शेतकार जे आशिल्ले ते उणें पीक दिवपी, उणें म्हणजे कमी पीक दिवपी गांवठी बी पयलींचे जे लोक रोयताले ते तांच्यांनी बंद केल्ले. आनी आतां हे पळयात बी
संकरीत भाताचे प्रकार मेळटात जशे जया, पद्मा, तायचुंग असले भाताची बियां ते रोयताले आनी तांकां भरपूर भात जाताले. संकरीत बी रोयत सावन खूब भात पिकताले आनी फुडले पिके मेरेन तांकां तें पावूनय उरताले. ह्या वेळार भरपूर भात जाता आनी मागीर तांच्यांनी रोवणी करपाक घेतली. थोडीशी जाली कारण जमीन तयार करी म्हणसर खूपच वेळ जाल्लो. मागीर वेळ जालो तसो शाणून जोत सोडले आनी उदक शिंपडून बैलांक निवळ केले. तांणी खूब काम केल्लें बैलांनी म्हणून तांचे खांद बी चोळ्ळे आनी बैलांक म्हळें, म्हज्या राजानू सोंपलें काम, चलात घरा. घरा घेवन आयलो तांकां आनी ताणें नांगर जूं जाग्यार दवरले आनी बायलेक सांगलें, आगे हे पळय, बैल पुरो जावन आयल्यात, तांकां मेथयाची पेज दी. मेथयाची पेज कशी करतात खबर आहा न्ही? भाताचे तांदूळ, गोड आनी मेथयो घालून भरपूर पेज केल्ली शांतून ती तिणें बैलांक दिली. मागीर आपल्या घोवाक म्हळ्यार शाणू आनी भुरग्यांकूय वाडलें. जेवणा फुडें शाणू सू करून सोंप्यार आड पडलो. हीत केन्ना लागली हें ताका कळ्ळेंच ना. हांवें तुमचे खातीर पाठांतलीं चित्रां दिल्यात, ती पळयात आनी प्रस्नाच्यो जापोय दिल्यात, त्यो तांच्यो जापो बरयात. देव बरें करूं.